पूण आयज आमी कितें पळयता, फोटी आनी फोटिंगपण. देव तरी पूण हे आमचे फोटिंगपण तें बोगसयता आनी आमकां परतून आपल्या मार्गार हाडटा. आमी पळयतल्यांक कशे भशेन हें कर्तूब देवान मानून घेवंक ना खरें, पूण तो मागीर जाकोबाकूय बेसांव दिता आनी मागीर ताचे फुडें सगळें सारकें ताऱ्यार हाडटा. आमच्या जिवितान आमी देवा सुरशीं गेलीं म्हणटोच आनी आमचे पातकांचें बोगसणें मागलें, आमचें फोटिंगपण आमी सोडलें म्हणटोच देवूय आमकां आशिर्वादान बोत्ता आनी ताची येवजणे प्रमाणें आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक सुफळ करता. हाका लागून आमी जें देव आमकां सांगता तें आमी नव्या जिवितान पत्करूंक जाय. म्हणजे कितें, खऱ्या जिवितान आमी फोटिंगपण जियेता पळय तें सोडूंक जाय. आमी खरी न्हय, देवाची येवजणे प्रमाणें आमी कशी जावंक जाय, जेजू सवे तें ताणें घडून हाडलेलें आसा तें आमी पत्करूंक जाय. आनी तें पत्करलें की ना, देवाचें उतर आमचें सगळें रुजून तें आमी फळ दिवंक लागतले हांव आनी खरीं ताची भुरगीं जावंक लागतली हांव. आतां हें खूब पाटी घडोना, आमकां दूख लागता आनी देवाकूय हें मानचें ना. पूण देव एकदम मोगाळ आनी कोणवाळो आमकां सगळ्या जाणांक तो बोगसूंक तयार आसा. तर आमी मागया आयच्या दिसा सगळ्यांनी आपलें पातक सोडचें, आमची चिंतना भावना चाल आसा ती जेजू सवें दवरची आनी ताच्या आशिर्वादान ताणें आमकां बोगशिल्लें आसा हें बोगसणें आमी मानून घेवया आनी ताची सारकी आमी उदीक जावन ताचो वावर ताका सहकार करून आमी फुडें व्हरया. आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता. सगळें आमच्या हातींतलें ताचें सवें आसा, तें सगळें आमी ताचें सवें ओपून दिवया आनी ताका चिटकोन रावया. ताचे सारकी आमी जे भाशेन घडोवन येवंक जाय तें घडून ताणें आमकां हाडच्याक आतां आमी आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया. हे भेटोवणी वरवीं आमेन.